कंत्राटावेल्या कामगारांक नियमित कर्मचाऱ्यां भशेन पगार सरकारी आस्थापनांतल्या निर्गुंतवणुकीक विरोध कामगार कायदे म्हारगायेचेर नियंत्रण रोजगार निर्मिती असले विशय घेवन कामगार दिसा रस्त्यार देवले। एकमेक कामगार दिसा निमतान आयटकाच्या बावट्या खाला कामगार संघटनांनी ब्रेस्तारा पणजी शारांतल्यान रॅली काढली। शेंकड्यांनी कामगार निमण्या आझाद मैदानाचेर एकठांय जाले। थंय तांचो मेळावोय जालो। आज गोंयांत गोवा स्टेट कमिटी ऑफ AITUC हो 1 मे दीस कामगार दीस म्हणून मनयतना आमी सगळ्या कामगारांक उलो मारतात की आज कामगारांनी एकठांय येवन झुजपाची झगडपाची गरज आसा। जे कायदे शेकड्यांनी वर्सां पयलीं आमकां मेळ्ळे कामगारांतल्या झुजांतल्यान त्या कायद्यांची बदल करपाची मांडावळ येणारी सरकारां करतली आनी हे जातले। आनी कामगार वर्ग जर आज एकठांय येलो ना आसत जाल्यार फुडले दीस जे आसा ते घातकी आनी मारेकारी आसा। ताबडतोब मायनिंग चालू जावपाक जाय। निसर्गाची बाजू सांबाळात। तुमकां सुप्रीम कोर्टान जे कितें सांगलां तें पाळात, पण त्याच बरोबर कामगारांक जे 63,000 कामगार पेजेक लागले तांकां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला की 50% पगार तरी दिवपाक जाय। तो ताबडतोब गोंयच्या सरकारान थ्रू लेबर डिपार्टमेंट तो पगार लागू करपाक जाय। आमची बाजू सुप्रीम कोर्टान आणि दिल्ली हायकोर्टान लंगडी पडटा। आम्ही तुका दिल्ली हायकोर्टान डिफेंड केला आणि आम्ही कोर्टाक सांगला की गोंय सरकार सस्पेन्शन ऑर्डर फाटी घेवपाचो आसा आणि म्हणून कामगारांक ले ऑफ करपाचो प्रश्न येना। आणि त्या बसत ह्या मे दिसा AITUC चो उलो आसा की कामगार वर्गाच्या वतीन जी सस्पेन्शन ऑर्डर तुम्ही घातल्या मायनिंगेचेर ती ताबडतोब फाटी घेवची, कित्याक आमची बाजू भक्कम जातली। छत्तीसगडांतले गोंयचे कोळशाचे खणीचे काम छत्तीसगड सरकारा खातीर आडकलां। थंयचे सरकारान केंद्रीय कोळशा मंत्रालया कडेन कांय गजालींचेर स्पश्टीकरण मागिल्ल्यान गोंयचे IDCचे पॉवर डेव्हलपराचो वीज प्रकल्प आडकला। कोळसो मंत्रालयान कांय गजाली स्पश्ट केल्या उपरांतच छत्तीसगड सरकार गोंयाक मायनिंग लीज दितले। प्रकल्प चालीक लावंक लागपी हेर सगळे परवाने गोंयाक मेळ्ळ्यात। घोडे अडला मायनिंग लिजाचेर। ह्या खणींतल्यान कोळसो काडून गोंयाक मार्च 2013त वीज मेळपाची आशिल्ली। पळयात रिपोर्ट। केंद्र सरकारान गोंयचे IDCक लिजार दिल्ली कोळशाची खण छत्तीसगडांतले रायगड जिल्ह्यांत आसा। ह्या खणींतल्यान कोळसो काडून वीज प्रकल्प चालीक लागता म्हळ्यार वर्स मायज वतलें अशें दिसता। कोळसो काडून वीज तयार जाय मेरेन लागतात ते सगळे दाखले गोंय सरकारान घेतल्यात, मात अजून छत्तीसगड सरकारान IDCक त्या कोळशाच्या खणीचे मायनिंग लीज दिल्ले ना। छत्तीसगड सरकारान मायनिंग लीज दिवचे पयलीं केंद्रीय कोळसो मंत्रालया कडेन ह्या प्रकल्पा बद्दल कांय गजालींचेर स्पश्टीकरण मागलां। तातूंत KSK कंपनीची भूमिका, कामाची जागा, वट्ट लिजाची जागा, कामाचे स्वरूप आनी हेर कितल्याशाच गजालींचेर स्पश्टीकरण मागलां। कोळसो मंत्रालयान स्पश्टीकरण दिल्या उपरांत छत्तीसगड सरकार गोंयाक मायनिंग लीज दितले। दुसरे वटेन गोंय सरकारान काम सुरू करपाक लागपी जाय ते सगळे दाखले घेतल्यात आनी आतां मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाची प्रक्रिया चल्ल्या। गोंय सरकार खासगी मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर नेमपाक सोदिना। मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडच्यान नेमपाचें गोंय सरकारान थारायलां। वर्स 2008त IDCक ही छत्तीसगडांतली कोळशाची खण केंद्रान लिजार दिल्ली। हे सुवातेर कोळसो काडून 1800 मेगावॅट वीज निर्मितीचो प्रकल्प उबारून गोंयाक तातूंतली 250 मेगावॅट वीज दिवपाचोय करार KSK पॉवर डेव्हलपरा कडेन जाल्लो। मार्च 2013त गोंयाक ही वीज मेळपाची आशिल्ली। मार्च 2014 जावन गेलो, अजून कोळसोच काडपाचें लीज जाग्यार पडना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस। मडगांवां रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्लो तियात्र महोत्सव 2014 बुधवारा सावन मडगांवां चालू जालो। 5 मे मेरेन हो तियात्र महोत्सव चलतलो। तियात्रांत कोंकणी भाशा आनी संस्कृती तिगोवन दवरले अशें उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नायकान सांगलें। मडगांव रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ल्या तियात्र महोत्सव 2014चे फादर आल्वारो फालेरोन उक्तावण केलें। हो तियात्र आमच्या गोंयची एक पारंपरीक कला सुमार 120 वर्सां वयर जाली
आनी हो तियात्र आज पर्यान आमचो गोंयांत फामाद आसा आनी बरे तरेन चलता नवे तियात्र जाता। हो फेस्टिवल बरे भाशेन जावचो आनी हो फेस्टिवल करूंक उमेद आनी वावर केल्ल्या चेअरमॅन दामोबाब नाईक हांकां हांव शाबासकी दितां। तियात्रान आमचें गोंय राखलां, गोंयकारपण टिकोवन दवरलां आनी कोंकणी भासूय टिकोवन दवरल्या। अशें ह्या तियात्राक 120 वर्सांचो इतिहास आसा आनी ह्या तियात्रांतले जे कलाकार आसा, जे कलाकाराक जाणटे आमचे फुड्यान बसल्या तांकां खंय तरी याद करपाचो एक तो खीण आसा, हो एक दीस आसा। उक्तावण सुवाळ्या उपरांत सिद्धिदान पांय घाल गो बाय हो तियात्र दाखयलो। मडगांवच्यान सावियो डायस। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।